आयज नवे प्रदेशाध्यक्ष जाले तुम्ही तुमची कारकिर्द कशी पळयता एज अ स्टेट प्रेसिडेंट आणि फ्युचर कशें कितें पळयता? सगळ्यात पयलीं हांव नवीन अध्यक्ष बाब दामू नायक हांकां शुभेच्छा दिता, कारण तांच्यांनी आज पासून नवीन अध्यक्षपदाची सुत्रां स्विकारलेली आसात आणि भारतीय जनता पार्टी भितर आमी केवळ त्या पोझिशनाचेर बसतात, पण खऱ्या अर्थान कार्यकर्ते जे आसात ते सगळे काम करतात आणि त्या विश्वासाच्या आधाराचेर पार्टी फुडें वता. गोंया भितर आमकां खूब बरें जालें की आमी एक बरें अशें संघटन आमचें हांगा गोंया भितर उबें जालें. येणाऱ्या 1-1.5 वर्सां भितर म्हणजे आमी भारतीय जनता पार्टीचें आमचें स्टेटचें कार्यालय जें आसा तें मातशें धाकटें आसा, पण स्वताचें अशें सुसज्ज अशें कार्यालय आमचें बांदप चालू आसा. येणारे आतां 2nd फ्लोरूय कंप्लीट जालो. बाय 2026 एंड किंवा मिड ऑफ 2026 किंवा बाय एंड ऑफ 2025 आमचें नवीन कार्यालयूय जातलें, जातून सगळ्या तरेचे फॅसिलिटी आसतल्यो आणि कार्यकर्ते जे कार्यालय हें आमचें न्ही, तें कार्यकर्त्यांचें कार्यालय. आणि ताका लागून कोणीय जरी आमी अध्यक्ष बसले आसत जाल्यार कार्यकर्त्यांचो विश्वास, ह्या विश्वासाच्या आधाराचेर नरेंद्र मोदीजी केंद्राक गोंयांत डॉक्टर प्रमोद सावंत काम करतात आणि ज्या तरेन भारतीय जनता पार्टी देशा भितर फुडें वचत आसा त्या तरेन गोंयांत सुद्दां एक विक्रमी अशें यश 2027 भारतीय जनता पार्टी. प्रदेश अध्यक्ष म्हणून तुमचो फूल गोंयभर कनेक्ट आशिल्लो, पूण आतां तुमी ते आसचे ना म्हणटकीर तो कसो कितें? कशें जाता की एक गोश्ट आसा की भारतीय जनता पार्टीचो एक कशें जाता की आमी अध्यक्ष जरी थंय बसलो आसत जाल्यार कार्यकर्त्यांचो प्रेम, कार्यकर्त्यांचे कश्ट ते सगळ्यांत म्हत्वाचे. जाता कशें की ते दिसतना हांव अध्यक्ष म्हणून म्हजें दिसता, हांव न्ही तो, म्हज्या फाटल्यान जे दिसनान पळय त्या लोकांनी केल्लें कार्य आसा त्या कार्याक लागून आमकां यश मेळत गेलें आणि म्हणून एका निवडणुकी फाटल्यान दुसरी निवडणूक आमी जिखत गेले. आमी 2020 हांवें जेन्ना 12 जानेवारीक प्रदेश अध्यक्ष जालो, कोवीड टर्न पळयलो. कोविडान आमचे सगळे कार्यकर्ते कशें काम करतात तें पळयलें. कार्यकर्ते नवीन टॅक्नॉलॉजी कडेन एकमत जाले व्हर्च्युअली मिटींग करपाक, कारण पर्सनली मिटींग करपाक मेळनाशिल्ली. आनी मागीर जाल्ली जिल्हा पंचायत निवडणूक, 100% यश दोनूय हातून आमकां मेळ्ळें. आमी त्याच्या नंतर निवडणूक केली ती म्युन्सिपाल्टी, तातूंत आमी जिखले. कॉर्पोरेशन पणजीत आमी जिखले आणि सगळ्यांत म्हत्वाची आमी विधानसभा जी आसा त्या विधानसभेच्या निवडणुकीकूय आमी सगळे बऱ्या तरेन जिखपाक शकले, कारण सगळ्यांक दिसलें की सत्तेर येवचें ना, पण कार्यकर्त्यांच्या विश्वासाचेर, त्यांच्या कश्टाचेर, गोंयच्या लोकांच्या प्रेमाक लागून आमी ती निवडणूक जिखली. आमी लोकसभेचे निवडणूक आमकां पूर्ण विश्वास आशिल्लो की दोनूय जिखता म्हणून, पण एक मतदारसंघ आमी उत्तरेक आमी भरपूर मतांनी जिखले, पण दक्षिणेक जे आसा ते आमी कांय मतांनी थंय आमी हारले आणि त्यामुळे ती खंत डेफिनेटली मना कडेन आसा. नवीन कांय लोक ह्या कारकिर्दीन जॉयन जाले, वेगवेगळ्या पार्टींतल्यान आयले आणि त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी भितर येतकच ह्या सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीची आयडियोलॉजी स्विकारली, पार्टी बरोबर काम केलें, पार्टीची मेंबरशीप आसत ही प्रत्येक आपापल्या मतदारसंघात वाडोवपाचो प्रयत्न केलो आणि त्यामुळे यश जें आसा हें सदानंद तालवडेन 5 वर्सां केलें अशें ना. तें यश जें आसा तें बुथाचो कार्यकर्त्या पासून डिस्ट्रिक्ट, मंडल, स्टेट हे सगळे कार्यकर्ते, मतदारसंघातले सगळे आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री ह्या सगळ्यांचे हे काम आसा आणि म्हणूनच ते आमकां सगळ्यांक हे संघटन पर्व सक्सेस करपाक शक्य जालें. 27 विधानसभेवर आपल्यान आसा? नाही, भारतीय जनता पार्टी तुका एक सांगलें की BJP सदोदीत आमी कार्यकर्ते आणि हांवें बदलूय म्हज्या भाशणानूय म्हणलें की भारतीय जनता पार्टीचो सगळ्यान व्हडलो जर पॉयंट म्हाका खंयचो दिसलो जाल्यार बेजिकली तेंच्या मनान आशिल्लो कार्यकर्ता. कारण जेन्ना 45 वर्सां ही लिमीट दवरलें आणि आमकां सांगलें की मंडळ अध्यक्ष करात, भरपूर टेन्शन आशिल्लें. हांव तेन्ना दिल्ली अधिवेशन सोंपून परत गोंयांत येतकच ही सगळी प्रक्रिया सुरू करप, ताका लागून खूब जाणां कडेन उलोवप जालें, पण कार्यकर्त्यांनी एक एक्सेप्ट केलें. पोझिशन कितें आसत पण हांव स्वता भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आसा हें सगळ्यांनी मनान दवरलें आणि मतदारसंघाचे 45 वर्साचे मंडळ अध्यक्ष आमी नेमपाक शकले, भारतीय निवडून हाडपाक शकले. भारतीय जनता पार्टीचे नवीन आयिल्ले, काँग्रेसच्यान आयिल्ले जे आमदार तेंच्यांनी सुद्दां म्हजो मनीस अध्यक्ष जावं जाय म्हणून कोणेनूच प्रयत्न करूना. सगळ्यांनी पार्टीन जें ठरयलें ती गोश्ट तेंच्यांनी केल्लें आसा आणि त्यामुळे पार्टी जो कितें जबाबदारी दिता ती पार्टी आमी करतात. आज म्हजे कडेन राज्यसभेचो सांसद म्हणून आसा, हांव ताका जस्टीस डेफिनेटली दितलो. बऱ्याचदा कशें जातालें की अध्यक्ष ते आसतकच म्हजे कडेन थोडोसो वेळ म्हाका तितलो मेळनाशिल्लो, पण येणाऱ्या दिसांनी त्या पदाक जें आसा जितली जस्टीस दिवं जाय तितली हांव दिवपाचो प्रयत्न करतां. थँक्यू.